आमी काणकोणांतल्यान पयल्याच फावटी आमी हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत वारी सुरवात करतात। गेल्या वर्साक म्हाका दिसता दक्षिण गोंयांतल्यान सावथ गोंयांतल्यान गेल्या वर्साक पयल्याच फावटी वारीची सुरवात जाली। कारण पयलीं दक्षिण गोंयांतल्यान जे थोडेशे आमचे वारकरी आसले ते नॉर्थ गोंयान वताले आनी थंयच्यान एक सादारण 7-8 वारकरी मंडळ आसात तांकां जॉयन जाताले। सो गेल्या त्या फावटी एक इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतलो आनी केपेचे जे तांची एक रजिस्टर्ड आसली वारी, सो तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ती वारीची सुरवात केली दक्षिण गोंयांतल्यान पयली फावट। आनी तातूंत आमच्या काणकोणांतल्या लोकांचो मोठ्या प्रमाणान सहभाग आसलो, महिला आसूं किंवा बाकीचे इतर सगळे लोक, आनी तातूंत खूब वयस्कर महिलाय आशिल्ल्यो। तांच्यांनी हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत पायी वारी चलत ती पूर्ण केली, सादारणशे एक 15-16 दिसांचो। सो ताका लागून आमी असो विचार केलो की ह्या फावटी आमी काणकोणच्यानच वारीचो सुरवात आमी कित्याक करची न्हू। आनी आमी जेन्ना आमचे सगळे वारकऱ्यां कडेन डिस्कशन केलें तेन्ना तांचे कडच्यान एक बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां आयलो। सो आमी ठरयलें की पयल्याच फावटी काणकोणच्यान पंढरपूर पर्यंत आमी विठ्ठल रखुमाई माऊली वारकरी मंडळाच्या तर्फे वारीची सुरवात करपाचें। आता ही वारीची सुरवात रविवार दिनांक 11 जून, जुनाच्या 11 तारीख ते 29 जून 2023 काणकोण ते पंढरपूर पर्यंत ही पायी चलत ही वारी आमी व्हरपाचें अशें ठरयिल्लें आसा। अशा वेळाचेर हांव काणकोणांतल्या आमचे युवा म्हणात आनी ज्यांच्या बद्दल आमच्या विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तगण जे काणकोणाक आसात तांकां आमी एक अपील करपाक सोदता ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान की तांच्यांनी ह्या वारीक सहभागी जावचें। आनी जेन्ना माऊली म्हणटात त्या माऊलीचो अर्थ जाता की राखण करपी। जेन्ना आमी 18 दीस 20 दीस चलतात आनी एक वारी करतात तेन्ना आमी एक शब्द सदांच सकाळी आनी सांजे प्रोनंसिएशन करतात। जेन्ना पांय पडटात पांयांत लायताय आनी म्हणटात माऊली, कारण फूल दीस आमकां तुमच्या बरोबर साथ जाय आनी तुमी आमचो राखण करपी आनी हांवें तुमची राखण करपी, ताचो अर्थ माऊली वारकरी समुदाय। आयज इतलो वाडलो आसा, संवसाराचे खंयच्याय कडेन वच तूं आज वारकरी अशे वाडले आसात की बिलीव करपाक शकनात की हे वारकरी म्हणून। मोठे मोठे पयशेकार मनीस एक वारी तयार करतात, वारी चलतात फक्त एक देवाचें दर्शन घेवपा खातीर। आमी जायते वारकरी पळयले काणकोणाक। जेन्ना स्टार्टींग जाली वारकरीचें नांव येयलें तेन्ना 2 वारकरी जाले, तेच्या नंतर 3 वारकरी जाले, तेच्या नंतर 7 वारकरी जाले, तेच्या नंतर आमकां कमीत कमी 48 वारकरी मेळ्ळे। आनी आयज काणकोणाक अशें जाल्लें आसा की खरोखरच हर घरांक एक वारकरी तयार जाल्लो आसा। आनी ताकाच लागून आमी चिंतलें की आमी काणकोणसान एक वारकरी ग्रूप तयार करया आनी एक वारकरीचो म्हणून आमी एक वारी घेवन पंढरपूर या। म्हणून परत एक फावटी आमी सगळ्यां कडेन अपील करताय तुमच्या माध्यमांतल्यान की चडांत चड येवचे। ज्या मनशा कडेन 15 दिसांक येवपाक जायना, टायम मेळना, 20 दिसांक येवपाक मेळना, तेणी एटलिस्ट 2 दीस 3 दीस 4 दीस जे गोंयांत घालतले तेन्ना तरी येवन पळोवचें की वारकरी कशें जाता आनी वारकरी कशें तयार करतात आनी वारकऱ्यांचो जे एम आसता तो कितें आसता। कारण वारकरी खरोखरच जगोंक शिकयताय की कशें जगप तें।